गीम येता आनी गिमाची परीक्षा सोंपली काय भुरग्यांच्यो सुटयो येता. सुटयो येल्यो काय सुटये बरोबर भुरग्यांचें कितें करचें हो पालका समोर प्रश्न आसता. आनी अशा वेळार पालका समोर हो प्रश्न बालभवन कांय प्रमाणान मिटयता. आनी फाटले 1.5 म्हयनो बालभवनान तुमी तुमच्या भुरग्यांक बालभवनाच्या इन्स्ट्रक्टरा कडेन दिलें. तांच्यांनी खूब कश्ट तकालस घेवन ह्या भुरग्यांक तयार केल्यात आनी त्या तयार केल्ल्या भुरग्यांचें गुणदर्शन पळोवपाक तुमी हांगासर आसात. प्रकारान ते शिकयले वयता. तशेंच इंडियन फोक डान्स आनी गोवन फोक डान्स जे लोकनृत्य गोंयचे आनी भारताचे जे आसा तेय शिकयतात. त्या शिवाय क्रिएटीव आर्ट, क्राफ्ट, क्रिएटीव रायटिंग, नाट्यकला, हस्तकला अश्यो वेगवेगळ्यो कला बालभवनान तुमी शिकयतात. बालभवनान जर तुमी प्रवेश घेतले जाल्यार 5 ते 16 हो वयोगट दिता आसा. 5 सकयल एक दीस सुद्दां जर आमी घेयनात आनी 16 वर्सां वयर एक दीस सुद्दां जालो जाल्यार आमी ताका बंद करता येता. 5 ते 16 स्ट्रिक्टली हो असो गट आसा. आतां शिबिरांत उन्हाळी शिबीर आसता तेन्ना खूब भुरगीं येतात. माशेल केंद्रांनी भुरगीं येतात. म्हाका तुमकां भुरग्यांक एक आव्हान करून दिसता की तुमी शाळांनी वेगवेगळे विशय शिकतात. गणित शिकतात, भाशा शिकतात, इतिहास शिकतात, भूगोल शिकतात, आर्ट शिकतात. हे तुमी विशय जाले एका म्हणजे शाळांनी तुमी शिकतात. तशीच ह्या शाळेच्या भायर ज्यो एक्स्ट्रा करिक्युलर अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्त जी कला आसा त्या कलेक वाव दिवचो आनी तुमच्या मदीं जे कलेचे गूण आसा तांकां खंय तरी खत घालचें.